Welcome back. South Goa Sand Transport Association's executive member Mohandas Lolienkar has alleged that Goa police take hafta from sand transporters to carry out illegal business. Goa government had asked Goa police to find illegal sand transporters. On the other hand, Karnataka government has given nod to send transport to Goa from its territory. South Goa Sand Transport Association executive member Mohandas Lolienkar informed that the illegal sand extraction is in full swing in the state. He alleged that Goa police charges up to 500 rupees as bribe from the sand transporters to protect illegal activities. चड वायट गजाल म्हणटा अशी की सबंद गोंयांक खबर आहा की गोंयांक जशें मायनिंगाचो बोळ जालो गोंयांक एकय सँड एक्सट्रॅक्शन म्हणटा लिगल ना सगळें इल्लीगल आसा गव्हर्मेंटान तितूंत पुलिशीक आनी रायट दिले आनी पुलिशीची चांदी जाला सद्याक म्हणजे पेडण्या सावन मडगांव किंवा काणकोण पावता म्हळ्यार जितले वाटेर पुलीस रावतात ते पुलीस 100, 200, 500 रुपया दिवचे ट्रक सोडनात आनी राजरोस रेंव चलता जर अशें कोणी म्हणपाचें ना की बाबा इल्लीगल रेंव बंद आहा म्हण इल्लीगल रेंव बंद ना थंय सगळे कडेन गेल्यार कळटलें की रेंव चालूच आहा रेंवेच्या फक्त एकच प्रॉब्लेम जाला की पुलिशीक पयशे दिवन रेंव हाडची पडटा आनी ती रेंव गोंयच्या लोकांक 2,500 रुपया क्युबिक मिटर काणकोणा पडटा गव्हर्मेंटा कडेन अपील करता की गव्हर्मेंटान जे पुलिशी कडेन दिलें की मायनिंगाचें हें आडया म्हण तातूंतल्यान गव्हर्मेंटाक फायदो जावचे परस पुलिशीक फायदो जालो आनी फक्त हॅरेसमेंट जाली वता थंय हाडून लूट जावप जाली कित्याक गोंयची पुलीस स्टेशनां 10 किलोमिटराचेर एक पुलीस स्टेशन आहा सो प्रत्येक 10 किलोमिटराचेर पुलीस रावप आनी हाडोवप आनी ते इतले इफिशियंट पुलीस की ते रातीन सुद्दां 2:30 ड्युटी लावपाक लागले. Karnataka government has allowed transportation of sand from Karwar to Goa. This decision has brought some relief to the South Goa construction industry. ऑफिशियल न्यूज तशें आयला की कर्नाटका गव्हर्मेंटान परमिशन दिलां गेल्ली 4 वर्सां दक्षिण गोंयचे लोक आनी पर्टिक्युलरली गोंयचे सगळे लोक त्रास काडटात आनीक जी रेंव पर्टिक्युलरली काणकोण तालुक्यांत 500 रुपया क्युबिक मिटर मेळटाली ती रेंव 2,500 रुपयान क्युबिक मिटर घेवची पडटाली ती क्वॉलिटी बरी नाशिल्ली गोंयचे रेंववाल्यांनी जे कोण रेंव काडटात गोंयचे इल्लीगल म्हण लिगल म्हण एक्चुली लिगल ना पूण इल्लीगल काडटात आनी गोंयांक एक्चुली अक्षरशा लुटलें आनी ताजेर खंयच्याच गव्हर्मेंटाचो कांय वचक उरलो ना निदान हांव कर्नाटका गव्हर्मेंटाचें वेलकम करता आनी म्हाका दिसता की गोवा गव्हर्मेंटानी परत परस्यू करचें कित्याक मदीं खंय तरी टॅक्निकल फॉल्टा लागून अडकोवची न्ही आनी कारवारची रेंव जी कर्नाटका सावन गोंयांत येता ती रेंव बेगीन चालू करची सो कर्नाटकाची रेंव डेफिनेटली सवाय उरतली आनीक क्वॉन्टिटी बरी उरतली आनी क्वॉलिटी तर बरी आसाच कर्नाटकाची सो बेगीन जावचें आनी गोंयचे लोक संकटमुक्त जावचे. A reporter Mahesh Ghadi with Samir Bhatt from Madgaon. Award-winning farm at Taligaon is facing the threat of bulldozer. The situation became tense at Shankarwadi in Taligaon on Wednesday. Farmers got agitated after a JCB entered their field without any prior notice for laying a sewage pipeline. Farmers have opposed the sewage pipeline through the farm. Santa Cruz MLA Babush Monserrat had to intervene in the matter and stop this work. The incident occurred on Wednesday at Shankarwadi in Taligaon. A JCB entered into a farm of Uttam Kerkar for laying a sewage pipeline. It was difficult for the late Uttam's wife Bhagirathi to see her farm in danger. She claims that she has been carrying out farming since 50 to 60 years. हांव 60-70 वर्सां जालीं हांव शेत रोयतां लग्न जायत पयलीं शेत रोयतां तें आजून पासून काम करता हांव शेतांत आनी भाजी बिजी सगळें आमी पिकोवन खाता हांगा आनी आतां आमकां सरकारान पायपलायन हेल्या आमची हांगा शेतांत ती उपकार करून आमकां दिले. Moreover, the farmer has received many awards for maintaining this farm. ताणें अवॉर्ड घेतला ल्हान शेत रोवन जे बरो शेत रोयता म्हणून आनी आजून मागीर परतो 60 वर्सांचो जावन ताणें परत 2 फावटी अवॉर्ड घेतलो कितें परती म्हज्या आईन अवॉर्ड घेतलो तरी म्हण हे गव्हर्मेंटाक कांय दिसनाका म्हणून हें अशें करचें काय बरें करचें काय वायट करचें तें पूण म्हाका दिसता वायटूच करता गव्हर्मेंट आनी आमची झाडां आतां लागल्या आतां माड म्हाजे उडयले बरें लागच्या टायमार माड उडयले कातरून उडोवंक सोदता ते आतां. Santa Cruz MLA Babush Monserrat reached the site. He spoke with the engineers on the site and asked them to stop the work. हांव फकत इन्स्पेक्ट करून गेलो आनी बेसिकली आय एम शॉक की सुवेज प्लांट सारके शेतांतले मोदल्यान वयता म्हणून
हांव कितें देखून हांव हिंगा येयल्लो फकत इंजिनियराक सांगपाक बाबा मातशें सायडीन कित्याक तें पळय आख्खें शेत एकूच शेतकाराचें तें सो इन्स्टेड ऑफ मोदें तें शेत केक कशी कातरपाक मोदें तो तयार आहा बाबा मातशें सायडीक शिफ्ट करपाक सो देखून हांवें इंजिनियराक कोणा उलयल्लो आहा इंजिनियरान सांगलां आतां मिटींग घेवया आनी वी वील फायंड अ सोल्युशन फॉर इट. Her neighbor Dinu Santimanu took the initiative to protect farm of the old lady. तुम्ही आनी खुंयच्यान फाटल्यान फुडल्यान हुंय व्हरा म्हणल्यार हांगा शेतान जावन नाका कित्याक आनी पणजेन म्हणटा तें शेतांनी उरोंकूच ना भुरग्यांक तर आमी गार्डनान व्हरोंक जाय जाल्यार फक्त फॉरेस्टाच्या गार्डनातूय आसा आनी हें एक शेत उरलां जालें आनी कांय ना शेत हांगा फुडलें. Video journalist Dinesh Karpe for Prudent. Alleged terrorist Afzal Khan on Wednesday appeared before the Judicial Magistrate First Class at Vasco as proceedings of framing charges against him were scheduled to be started. But public prosecutor asked for time to begin the argument for framing charges against him. JMFC at Vasco is now hearing terror suspect Afzal's matter for framing of charges. Public prosecutor said before the court on Wednesday that they are still waiting for mandatory sanction from Union Home Ministry to book Afzal Khan for his alleged terrorism-related activity under Prevention of Unlawful Activity Act. On 18th of February, Goa police had filed the charge sheet against Afzal under Indian Penal Code for promoting hatred between two communities with provisional charge sheet under Prevention of Unlawful Activity Act. Presently, Afzal Khan is out on bail. Accepting public prosecutor's plea, the trial court adjourned the matter for 3rd of April. Mukesh Kumar for Prudent. Goa Union journalists has strongly condemned the attacks on journalists by a Bharatiya Janata Party worker. The party worker had threatened the journalists for shooting visuals of BJP president's car parked in a no parking area. GUJ President Pandurang Gaonkar said that such attacks will no longer be tolerated. टीव्ही पत्रकाराचेर भाजपाच्या कार्यकर्त्या कडल्यान हल्लो जावपाची जी घटना घडल्या त्याच्या आंगार हात घालपाचो जो प्रकार घडला त्या प्रकाराचो त्या घटनेचो गोवा श्रमिक पत्रकार संघटना निषेध करता. अशा प्रकारची गुंडाइजम भाजपाच्या कार्यकर्त्या कडल्यान किंवा कोणाच्याच कार्यकर्त्या कडल्यान आमी खपोवन घेवचे ना. पत्रकारांच्या स्वातंत्र्याचेर आणि पत्रकारितेच्या अभिव्यक्तीचेर चेपण हाडपाचो कापास्ताद कोणी करची न्ही. पत्रकार संघटना आणि गोंयांतले पत्रकार अशा प्रकारची वर्तवणूक अशा प्रकारची वागणूक हेच्या परत खपोवन घेवचे ना. Let's take a short break. Stay tuned.